आमचे लिडर बाब सुदीन ढवळीकराक NDAच्या मिटिंगेक दिल्लीच्या भाजपाच्या नेत्यांनी इन्व्हिटेशन दिले, बाब मुख्यमंत्र्यान पर्रीकरानूय दिले, त्या खातीर ताका मान दिवन तो गेलो. तो थंय गेलो हेचो अर्थ असो न्ही की आमी मेंबर जाले. फुडें तर येदा कदाचित आमकां मेंबर जावचे लागले, NDAचे मेंबर घटक म्हणून तर जावचे लागले, जाल्यार तसो प्रस्ताव आमी आमच्या सेंट्रल कमिटीक मांडून त्याचेर आमचें डिसिशन घेतलें. तो पर्यंत लोकसभेक आमचो खासदार म्हणून निवडून येना तो पर्यंत NDA बरोबर वचपाचो प्रश्न येना. एक तर युती करून आमकां एक सीट भाजपान दिवपाक जाय, तेन्ना आमी NDA बरोबर वचूं शकता, नाजाल्यार आमी स्वतंत्र लढून आमचो एक सीट येवपाक जाय, तेन्ना आमी डिसिशन घेवंक शकता की बाबा सपोर्ट कोणाक दिवपाचो. तो आमकां कोणाकूच दुखोवपाचें ना. तुमकां खबर आसा मोगो सोडल्यार इतर प्रादेशीक पक्ष खूब आयले आनी खूब अडमे सारके आयले आनी गेले. नवो प्रादेशीक पक्ष स्थापन करतना ह्या लिडरांनी हे बी मतींत घेवपाक जाय. हांव गोवा फॉरवर्डाक शुभेच्छा दिता. प्रादेशीक पक्षाची गरज ओळखून ताणी हो पक्ष काडला आनी त्या पक्षाची मुळां म्हणटा ती घटमूट करून जनते खातीर फुडें गोंयच्या लोकां खातीर वाव दिवचो अशें हांव शुभेच्छा तांकां दिता. गोवा फॉरवर्डाच्या एक्सपान्शन प्लॅनाक मोगोची ही जाप दिसता. गोवा फॉरवर्ड म्हणल्यार कॉम्पिटिटर अशें धरता तुमी तांकां काय? तुमी तांकां कॉम्पिटिटर अशें धरता काय म्हणटा? मुखावयल्या वेंचणुकेक आतां ते शिरोडा आतां कॅप्चर करूंक सोदता जावं आनी तुमच्या मतदारसंघ चाळीसूय कॅप्चर करचे म्हाका कांयच प्रश्न ना. प्रत्येकाक स्वातंत्र्य दिल्लें आसा लोकशाहीत. प्रत्येकाक आपल्या पक्षाचो विस्तार करपाचें स्वातंत्र्य हें दिल्लें आसा. आमी आमचो विस्तार करता, त्यांचो सगळ्यांनी काम करचें. शेवट जाका चड मतां मेळटा तो निवडून येता, ही लोकशाही. केंद्र सभेच्या फाटल्या बैठकीत हेचेर चर्चा जाल्ली आनी एक सूर आयिल्लो की आमी निवडणुकीक वचचे, तरी पूण आमी तो ठराव पेंडींग दवरलो. आतां लोकसभे नंतर जी जिल्हा पंचायत निवडणूक जातली तातूंत आमकां थोडो फिडबॅक मेळटलो की आमचें कार्य कितपत आनी आमकां कितले लोक परत फुडें आयले, आमची पर्संटेज ऑफ वोट कितली वाडल्या काय देंवल्या, हो सारासार विचार करून फुडें वतले आमी. बरो प्रस्ताव BJP बरोबर आसत जाल्यार क्वचितच आमी निश्चितच स्विकार. आमी समविचारी पक्ष आसा. भाजपा आनी मोगो हो समविचारी पक्ष आसा. बरे विचार आनी बरे मैत्रीपूर्व संबंध तशेंच उरले जाल्यार परत एकदा 2012 सारकें सरकार आमी हाडूंक शकता. आमकां कोणाची गरज लागची ना. शेनवारा विजय सरदेसायान गोवा फॉरवर्डाचो विस्ताराचो प्लान जाहीर केल्लो. काँग्रेसीचे 12 आनी मोगोचे दोळो आशिल्लो 3 धरून नव्या 15 मतदारसंघाचेर विजयाचो दोळो. नोव्हेंबरासावन गोवा फॉरवर्डाची मेंबरशीप ड्रायव्ह चालू. सरकारांतले BJP, मोगो आनी गोवा फॉरवर्डाच्या आमदारांचे मतदारसंघ सोडल्यार बाकीचे सगळे मतदारसंघ तिनूय पक्षांक घुसखोरीक उक्ते. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.